नमस्कार, हा प्रणाली आणि तुमचे आमचे यूट्यूब चॅनलचे स्वागत असा। तर आयज आमी करूया गोयचे पद्धतीन रेशाद किंवा रेशादो मसाला। तर यो सुरवात करूया। तर हांवें हांगा 8 ते 9 कश्मीरी मिरसांगो घेतल्या। आता ही मिरसांगो आमकां विनेगरान भिजत घालपाक जाय। तातूंत हांव थोडे गोवन विनेगर घालता आणि हे आमकां आता भिजत घालून 20 ते 30 मिनटां खातीर सायडीन काडून दवरपाक जाय। तशीच हांवें हांगा थोडी आमटाण घेतलेली आसा। आता आमकां आमटाणीक बी त्याच पद्धतीन थोडे विनेगर घालून भिजत घालून दवरपाक जाय। आमटाण आनी मिरसांगो भिजत घातली म्हणटकीर वाटपाकूय खूब बरें पडटा। आता हो कांदो हांवें गॅसीर 5 ते 7 मिनटां खातीर बरो भाजून घेतलेलो। आता आमी तेजी भायली ती कल्लां काडून ताका बारीक कातरून घेवया। आता पळोवया आमकां मसालो करपाक कितें कितें आनी लागतलें तें। तर हांवें हांगा 4 वेलची घेतल्या, 8 ते 9 लवंगां, 10 मिरयाचे कण्ण, 1 चमचो जिरे, 2 कुडके तिखीचे, 8 ते 9 लसणीचे पाकळ्यो बऱ्यो सोलून घेतल्या, 1 इंच आल्याचे घेतला, ते बरे तेंचे कुडके करून घेतल्या, 1 चमचो हळदीचो पावडर, अर्दो चमचो मीठ आणि 1 आनी अर्दो चमचो साखर। हांगा तुमी जाय जाल्यार गोडूय वापरूं शकता। तेजे नंतर आमी विनेगरान भिजत घातिल्ली मिरसांगो एका मिक्सरान घालया। मागीर तातूंत तो आमी कांदो बारीक कातरून घेतलेलो तो घालया। तशेंच आमी मागीर ते सगळे सुके मसाले घालया। तिखी, आले, लसूण, 8 ते 9 मिरयाचे कण्ण, 4 वेलची, 10 लवंगां, 1 चमचो हळदीचो पावडर, अर्दो चमचो मीठ, 1 चमचो जिरे, 1 आनी अर्दो चमचो साखर आणि भिजत घातिल्ली आमटाण ती घालया आणि 4 चमचे विनेगराचे घालून ही बरी बारीक वाटून घेवया। एक बरो पेस्ट तयार करया। तर हो पळया आमचो रेशाद मसालो तयार जाल्लो आसा। कलरूय बरो आयला, तसोच वासूय बरो सुटला। हो मसालो तुमी खंयच्या नुस्त्या भितर घालून भाजू शकता। खूब रुचीक लागता, खूब टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मिळूया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।